नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मंगळवार रात्रीच्यान लागू केलेले कोरोना कर्फ्यू आदेशाचे लोकांनी पालन केले आणि कोरोना चेन ब्रेक करूक प्रशासनाक सहकार्य केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लागू झालेल्या लॉकडाऊनाक जिल्ह्याच्या सगळ्या लोकांनी साथ दिलो। बुधवाराक सकाळी थोडे लोक गरजेचे वस्तू खरेदी केले। सकाळी 10 नंतर शहर आणि शहरातले सगळे रस्ते खाली दिसून येले। हॉस्पिटल आणि औषधाची दुकानं ओपन आशिल्ली। हॉटेल पार्सल मात्र दिताले। मुख्य म्हणल्यार ऑनलायन फूड ऑर्डराक खूब डिमांड आशिल्लो। तेजेन ऑनलायन फूड सप्लाय करचे कंपनीचे कर्मचारी रस्त्यार फिरते आशिल्ले दिसून येले। मे 11 तारीख पर्यंत लागू आशिल्ल्या लॉकडाऊनाक जिल्ह्याच्या सगळ्या लोकांनी सहकार दिवूक जाय आणि कोरोना मुक्त जिल्हो जावूक जाय अशें जिल्हा SP हेमी सांगला। तशेंच विनाकारण रस्त्याचेर फिरते आशिल्ल्या लोकांचेर क्रम घेवूक पोलीस बी काम करते आशिल्ले आणि जर तर विनाकारण रस्त्याचेर फिरल्यार तेमचेर कठीण कानून क्रम घेतले अशें SPन ताकीद दिला। व्हिडिओ करते असा तशेंच राहा। ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೌನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥ ರೋಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಯಾರನ್ನೇ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೇ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರದು ಏನಂದರೆ ಏನೇನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ID ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರುಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು 3 ಥರ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ। ಒಂದು ಟೌನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು, ಎರಡನೇದು ಟೌನಿಂದ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡುವರು, ಮೂರನೇದು ವಿಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಟೌನು ಬರುವಂಥ ಕ್ರೌಡ್। ಈ 3 ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲೇಜಿಂದ ನಾವು ಟೌನು ಬರುವಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಸಸ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತು PDO ಲೆವೆಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। कारवारच्या काळी नाहीत निस्त्या मारूक मैसूरच्या निस्तेकार कुटुंब येलात। तेजेन लॉकडाऊना वेळाचेर खेडेगावच्या लोकांक निस्त्या मेळचे कमी जालना। लॉकडाऊन लागू जाल्यानंतर खूब इतले लोक शहराच्या गावात येयले जाल्यार कारवारकाराक खूब गरजेचे म्हणल्यार नुस्तें ना जाल्यार कारवारकाराले जेवण अपूर्ण। पण ह्या वेळाचेर नुस्त्याक मेळटलें तरी कशें हो प्रस्न सगळ्या लोकांक येयलो, पण तो प्रस्न आतां सुटलो। कारवारच्या काळी न्हंयत नुस्तें मारूक मैसूरच्यान थोडे नुस्तें मारचे कुटुंब येयलात आणि न्हंयत नुस्त्याक खूब प्रमाणात मारते आसात आणि खूब सस्तात बी विकतात। काळी न्हंयत नुस्तें खरीद करूक सकाळी सकाळी लोक न्हंयच्या बांदाचेर वाट पळयतात। लॉकडाऊन उरल्यार बी आतां खेड्या गांवांत नुस्त्या जेवणाक खोट ना। काळेरा, नगली, शेतका, शेवटे, खर्ची, कुल्ली अशे खूब जातीचे नुस्तें आतां मेळटे आसा आणि खूब सस्तात बी मेळटे आसा।
प्रसन्न नानू 2 दिवस कुठे नुसता ते नऊ मिळलं की त्याला बरं मिळतं किती हजारा सुमारे कितना उसको सबको वजन कम दे रहे हैं वजन कम बंडा तो वाढते ताशिले कोरोना नियंत्रण करूक ब्रेस्टवर रात्रीच्या 3 मे तारीख पर्यंत गोवा राज्यात लॉकडाऊन करचे निर्णय गोवा सरकारान घेला। कर्नाटक राज्यात लॉकडाऊन लागू केले फाटोफाट गोवा राज्यात बी लॉकडाऊन करचे ठरयला। बुधवाराक पत्रकारां बरा उलयले गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमी सांगले गोवा राज्यात कोरोना पेशंटांची संख्या वाढतेत आसा आणि काही लोक SOPचे पालन करते ना तेका लागून लॉकडाऊन करचे ठरयला। एप्रिल 29 तारीख ते मे 3 तारीख पर्यंत लॉकडाऊन लागू उरतलो जाल्यार लोकांक पॅनिक जावची कसलीच गरज ना। असेन्शियल सर्व्हिस आणि होम डिलिव्हरी चालू उरतले अशें तेमी सांगला। कितलेशेच दीस कोविडाच्यो केसीस कंटिन्युअसली वाडत आसा आनी आमी परत लोकांनी SOP पालन करची त्या खातीर पुलीस एनफोर्समेंट आसतले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतले आज हांव इवन तो पंचायतीच्या सगळे पंच सरपंच ह्या सगळ्यां कडेन हांव कंटिन्युअसली उलयता। आज व्हर्च्युअल मिटिंगेंतल्यान हांव तेंच्याय कडेन उलयतालो आनी एकंदर जर सगळें पळयत जाल्यार आमी जरी कितलेंय सांगलें लोक घरांत बस तर लोक घरांत बसपाकूच तयार ना। म्हणजे अननेसेसरी जेका गरज ना ताणें तरी घरा भायर सरचो न्ही हेजो आमी परत सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करताले। एकंदर हे सगळें करिना हें लक्षांत घेवन आनी वाडते पेशंट्स जे कंटिन्युअसली पेशंट्स हे डे बाय डे वाडत आसा निदान हॉस्पिटलायजेशन कमी जावपाक जाय आनी ह्या सगळ्याचो विचार करून जे एकंदर एक कंटिन्युअसली लोकभावनेचो आधार करून आमी एक निर्णय घेतला की ब्रेस्तार सांचे पासून म्हणजे फाल्यां सांचे पासून सोमारा सकाळ पर्यंत लॉकडावन करपाचो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेतला। हितूर म्हणजे लोकांनी परत सांगता पॅनीक जावन वचपाची गरज ना। एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो इन्क्लुडींग ग्रॉसरी आयटम जे लागता आमकां आनी किचन्स ही होम डिलिव्हरी खातीर ही चालू उरतली। खंयचीच किचन्स बंद उरची ना। एसेन्शियल ब्रेस्तार सांचे पासून सोमार दीस सकाळी ब्रेस्तार आमचे एक्चुअली 10 लॉकडावन म्हणजे जेन्ना नायट कर्फ्यू लागतालो बट ब्रेस्तार दीस आमी 7 उपरांत म्हणूं येता कारण ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज हितून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो पुराय बंद उरतलो। ब्रेस्तार दीस सांचे ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार आनी सोमार दीस सकाळी नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरतल्यो। हो सोमारच्यान सकाळी परत एकदा नॉर्मल एक्टिविटीज चालू उरतल्यो। रिपीट करता सोमारच्यान फुडें आनी हेका लागून खंयचेच म्हणजे एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो। पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो। ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची बंद ज्यो आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल सर्विसीस तेंच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो। इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना। तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी एवेलेबल करचो
त्या ती इंडस्ट्रियल सर्विसीस ह्यो चालू उरतल्यो तांच्यांनी बाकीचे सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवची. हेजो डिटेलान नोटिफिकेशन आयज सांजचे 5 पर्यंत हे दोनूय कलेक्टरा कडल्यान इश्यू केले वयतले. फक्त मार्केट्स जी आसा ती जी भरताली ओके ती जी आसा ही मार्केट ह्या 2 दिसाच्या मदीं जो बाजार भरता तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो. ओके गव्हर्मेंट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरतल्यो. एसेन्शियल सर्विसीसान ज्यो ज्यो येता तितके चालू उरतले, बाकीचे बंद आसतले. प्रायवेट हांवें ज्या पद्दतीन सांगलां की विदीन देअर कॅम्पसीस ज्यो काही कंपनीज बंद करू शकना ताका चलोवपाक जाय त्यो चालू उरतल्यो, ताका आमी डिस्टर्ब करचे ना. कॅसिनोज बंद उरतले. हय ओके सगळे बार एंड रेस्टॉरंट तेंच्यांनी डेलिव्हरी दिवं थंयसर चालू उरचे ना. आमी होम किचन बंद उरचे ना आनी बाकीचे जाका होम डेलिव्हरी दिवपाक जाय तेंच्यांनी डेलिव्हरी दिवं येता. हय हय बंद उरतले. हां जीवन आवश्यक सगळ्यो वस्तू जितक्यो लागता तितक्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो. तेंच्यांनी येवन घेवन वता त्या खातीर त्यो दीसभर चालू आसतले. आमी टायम दवरूंक ना. तो जर टायम दवरलो जाल्यार परत गर्दी जातली. कोणीच पॅनीक आमकां खूब खरेदी करपाक जाय म्हणून करचें न्ही. ते दीसभर चालू आसतले. म्हणजे जे ग्रॉसरी आयटम जितके आसा ते खंयचेच शॉप बंद उरचे ना. ओके बॉर्डर चालू आसतल्यो. ट्रान्सपोर्टेशन सगळें ज्या पद्दतीन चालू आसा त्या पद्दतीन चालू आसता. ना होम डिलिव्हरी त्यांनी येवन घेवन वयचें. थंयसर रेस्टॉरंट चालू आसचें ना, घेवन वयचें. किचन चालू आसतलें, घेवन येता. ओके बाकीची डिटेल्स जी आसा ही दोनूय कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर काडली वयतली. त्या खातीर परत एकदां म्हणजे हांव वाडट्यो केसीस लक्षांत घेवन सगळ्या लोकां कडेन आव्हान करता. एटलिस्ट म्हणजे बऱ्याच जाणांचो की ही चेन ब्रेक करपा खातीर हे आमी परत एकदां एक 4 दीस जे म्हटल्यार ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार, आयतार सोमारच्यान सुरळीत चलतले. लेबरांनी पॅनीक जावन वयचें न्ही. हांव परत सांगता म्हणजे लेबरांनी सोमारच्यान सुरळीत रित्या सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो. थोडे कडेन कंटेनमेंट झोन्स मेजर ज्या ज्या जाग्यार केसीस वाडल्या थंयसर आयदर पर्वरी आसतले, मडगांव आसतले, कांदोळी आसतले अशा जाग्याचेर कंटेनमेंट झोन आयज सांजचे पर्यंत कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न MLAs हांकां विश्वासांत घेवन थोडे कंटेनमेंट झोन हे काही दिसां खातीर चड दिसां खातीर आसूं शकतले. बट ते डिक्लेअर केले वयतले. ते ठरावीक आसतले, रुटीन सरसकट आसचे ना. त्या ती वाडट्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो लक्षांत घेवन कंटेनमेंट झोन हे तांकां विश्वासान घेवन कशा पद्दतीन कंटेनमेंट. बट कंटेनमेंट झोन जरी केलो जाल्यार थंयसरले ग्रॉसरी शॉप्स ही चालू आसतली. हांव परत सांगता म्हणजे लोकांनी पॅनीक कंटेनमेंट झोन आपलो जातलो म्हणून आयजूच खरेदी करुया म्हणून करचें न्ही इतकें हांव सांगता. वेडिंग्स जेनी कोणाची आसा ती आमी जशी 50 लोकांनी म्हटल्या तेंच्यांनी परमिशन घेतल्या ती 50 लोकांनी वचून वेडिंग करची. उरलेल्या लोकांनी वेडिंगाक वयचें न्ही कृपा करून. म्हणजे हांव लग्नाक वचों नाका अशें म्हणू नाकात. जात्रा आसतली, उत्सव आसतल्यो, प्रेयर्स आसतल्यो, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळ्यांच्या बाबतीत थंयसरले म्हणजे जे धार्मीक विधी करपाक जाय ते धार्मीक विधी कोणी आमी बंद करूंक ना. तो धार्मीक विधी आडयले वयचे ना. त्याच गांवांतल्या लोकांनी तितक्याच लिमिटेड जशें म्हटलां आमी 50 लोकांनी ते धार्मीक विधी करचे. ताज्या व्यतिरिक्त लोकांनी मोठ्या प्रमाणात इनवॉल्वमेंट करचें न्ही. वॅक्सिनेशन हे जे आतां जे चालू आसा ते ह्या 4 दिसांकूय त्या त्या जाग्याचेर वॅक्सिनेशन आपलो अपॉयंटमेंट फिक्स करून ज्या ज्या जाग्यार चलचें. वॅक्सिनेशन ज्या जाग्याचेर कॅम्प जाल्यात तांच्यांनी पॅनीक जावन येवन PHCनी सेकंड डोस घेवचो न्हू. तेंचो वॅक्सिनेशनचो डोस ज्या जाग्यार कॅम्प जाल्ले त्याच जाग्यार वॅक्सिनेशनचो सेकंड डोस तांकां मेळटलो. 18 वर्सां पासून 45 वर्सांच्या मदीं आमचो प्रयत्न चल्ला की टायमार वॅक्सिनेशन सुरू करपाचें. जशें वॅक्सिनेशन आयलें काय ताजी अनाउन्समेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन आनी बाकीच्या प्रोग्रामा खातीर ताजी वॅक्सिनेशनची आसा पळय न्ही ही अनाउन्समेंट. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 279 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 279 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 42, अंकोला 17, कुमटा 51, होन्नावर 25, भटकळ 2, शिर्शी 19, सिद्धापूर 2, यल्लापूर 35, मुंडगोड 19 आणि हळयाळात 67 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर
17,932 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 16,242 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 1,480 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत कोरोनापायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 210 लोकांले मरण झाला. आयचो इतलंच न्यूज. मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.